नमस्कार। हांव सत्तरी भूमिपुत्र अध्यक्ष हरिचंद्र गांवस आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण की आज गोंयभर सत्तरी सोडून गोंयभर इश्यू चल्ला तो सत्तरी म्हादय लायफ सेंच्युरी की अभयारण्य हे वाघ वैग्र क्षेत्र जावपाची तयारी लोकांची पर्यावरण प्रेमी म्हणून सगळ्या गोवा जाला। हांव तेका लागून मुद्दम आज ही प्रेस आपयल्या आनी म्हाका सबंद गोंयचे जनतेक सांगपाचें आसा की सत्तरीन वेगळें अभयारण्य करपाक तितकी हांगा एरिया सत्तरीन जंगल तशें ना। तशेंच म्हाका पयलीं मुद्दम सांगपाचें म्हटल्यार ह्या सरकाराचे ह्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशें आमचो ह्या भागाचो आमदार आनी वनमंत्री विश्वजीत राणे हेंचें अभिनंदन करीत दिसता। कित्याक तर ह्या लोकांनी पर्यावरण प्रेमी जेन्ना बोवाळ केली की हे सत्तरीन म्हणटा ते वेगळें अभयारण्य जावपा जाय तर त्यांचे अभिनंदन इतल्याच करून दिसता की तेंच्यांनी सबंद सत्तरी वासियांचे लोक हित जपले की ते 32 गांव त्या अभयारण्य क्षेत्रांत येता आनी तेका लागून तेंच्यांनी ते कॅन्सल करपाचें केलें। भावानो ती परिस्थिती वेगळी आसा। हे पर्यावरण प्रेमी पळय म्हणटा ते थंय एसीन बसता, कोण आनी खंय भोंवता, पणजेन भोंवता, शहरान आसता, तांकां सत्तरीचो इतिहास भावानो कसलोच खबर ना। तेका लागून आता पर्यावरण प्रेमी भायर भोंवता अशें म्हाकाय कोणी विचारलें की तुमी सत्तरीचे लोक गप कितें आहा। आमकां इतलेंच सांगपाक हांव सोदतां, सगळ्या जनतेक सांगूंक सोदतां, गोंयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां की कित्याक तर आमचे प्रतिनिधी आज हे सरकार ह्या भूमिपुत्र संघटनेच्या फाटल्यान कितलीं वर्सां जालीं हांव मुख्यमंत्र्याक लेटर केलें सगळें की आमचे पयलीं हांव दुसरी गोष्ट अभयारण्याची वाघा क्षेत्र सांगून एक अभयारण्याचें क्षेत्र सांगूंक सोदतां की जेन्ना 99 सालांत आज 25 वर्सां जालीं, 24 वर्सां जालीं, 99 सालांत अभयारण्य डिक्लेअर केलें, जॉकब म्हणटा तें खरें म्हटल्यार तेन्ना खरें म्हटल्यार ह्या सत्तरीच्या लोकांची जनजागृती करपाची गरज आशिल्ली। पूण थोड्या पर्यावरण प्रेमींनी तांकां सांगलें की सत्तरीन आहा ते वाघ आसा, हें आहा तें आहा म्हण तांकां सांगलें आनी तेजे त्याच कालीन तो जॅकब म्हणून कोण तरी आसलो तेन्ना ते अभयारण्य डिक्लेअर केलें आनी थंय धरया तो वयल्यान तो आज ही 24 वर्सां आमी आज तेजो त्रास भोगता, तो सत्तरी वाशी भोगता, बाकीचे कोणूच हे पर्यावरण प्रेमी भोगिना। 3 वर्सां गेलीं आनी आज हो सरकार आमचो मुख्यमंत्री 2 वर्सां जालीं आमी सगळे भूमिपुत्र आमी संघटना स्थापन केली आनी आमचे ते अभयारण्य निदान गांवापासून 2 किलोमीटर तरी भायर व्हरान त्या लेटर जेन्ना सगळे आपले मुख्यमंत्र्याक दिले, आमच्या वनमंत्र्याक दिले, तेन्ना आमच्या ह्या भागांतलो आमचो मंत्र्यान आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलें की तुमी काय भिवपाची गरज ना, तुमचें हें आहा तें आमी हें करूंक सोदता की भायर गांवापासून जें हें आसा तें भायर करूंक सोदता। भावना एकच सांगता, हे पर्यावरण प्रेमी जे काय ना भायले बसून रावन व्हडल्यो व्हडल्यो प्रेसी घेता, व्हडले व्हडले लोकांची डिबेटी घेता की सत्तरीन वाघ दिसला, कोणाक खंय पंजो दिसला, तो कोणाचो दिसला, कितें दिसला ते जाणा। फक्त हांगा बिबटे वाघ सोडल्या जाल्यार सत्तरीच्या जंगलात आमी अजून मेरेन आमी ह्या जंगलात वास्तव उबी करपी अजून मेरेन केन्नाच आमकां वाघाचे म्हणटा ते मोठे पट्टेरी वाघाचें अस्तित्व जावंक ना। म्हाका जेन्ना गेल्या 2 वर्सां पयलीं गोवाल ह्या गांवांत जेन्ना आमचे धनगर बांदव रावताले, पुर्वजे पासून रावताले, तेंच्या गोंयांतल्यो 4 गायी मारल्यो। पयलीं 2 मारल्यो तेंच्यांनी फॉरेस्टाक कळयलें, मागीर आनी परत 2 मारली, वासरां दुखती मारली, सगळे केले, तेंचे बोवाळ जाली, मोठो हाहाकार जालो। तेंच्यांनी जेन्ना तेंच्यांनी ते कृत्य मेळ्ळें तेन्ना कितें तरी ते हेका केलें आनी ते वाघ मेले, ते कशे मेळ्ळे तेंच्यांनी घातला ते वाघाक लागून घालून घातले। ह्योच्यो कोणी गाय मारल्या, कोणी दुसऱ्यांनी मारल्या, जावं खंयच्या जनावरांनी मारल्या, सोरपान मारल्या, ते येत आनी कितें करतले म्हणून तेंच्यांनी ते पळय तेंच्यांनी ते हेका विश केलें आनी तेंकां पळय ते वाघ मेळ्ळे। तेन्ना लोकांनी पर्यावरण प्रेमींनी ते भितर पडले, तेन्ना हे पर्यावरण प्रेमी कोण येवंक ना की बाबा धनगर बांदव आमचे सत्तरीचे भितर पडले, तेंचे कडेन तेन्ना कोण हांगा तेंची चौकशी करूंक ना। ते सगळे आमकां भोगचे पडले, तेंचेर अजूनय केस चालू आहा की जेन्ना फॉरेस्टाच्या कॅमेराक वाघ टिपले, वाघ आसा म्हणून डिक्लेअर केले आनी ते आतां ते पर्यावरण प्रेमी ते फॉरेस्ट दाखयना कित्याक। भावनो वाघ एकाच जाग्यार रावना, वाघ अशी हांगा आहा ते वाटेन भीमगड अभयारण्य आसा, कर्नाटकात अशी मोठी मोठी जंगलां आसा, तशी आमच्या म्हादय वायट तरी तुमी म्हणा पूण आमच्या डोंगराळ भागांत सुद्दां तेंची फेरी आसता। पयलीं आमच्या जाणट्यांची म्हण आसली की येतेक नाग आनी कोसाक वाघ,
केन्ना तेजी फेरी आसता पूण तेजें अस्तित्व आमकां सत्तरीच्या लोकांक आनी भुमिपुत्रांच्या रानांत रावपी हांकां केन्नाच दिसोंक ना। हे हांव भावानो तुमकां सांगपा एकच सांगता की गोंयचे जनतेक उपकार करून सांगता, हे पर्यावरण प्रेमी दुसरो तो एक म्हणजे सत्तरीचोच वास्तव करपी केरींतलो राजेन केरकार हो इतलो मनीस ताका पर्यावरण म्हणटा ते कांयच खबर नासतना स्वताचें अस्तित्व मोठेपण करपाक आनी ताका हे करपाक तो सबंद गोंयभर असो उजो पेटयता की सत्तरीन म्हणटा ते आज पट्टेरी वाग दिसलो। फाटल्या दिसांनी एक तेजी हें आसली की आमचे अंजुना डेमात जेन्ना उदक पिवपाक थंय खंय तरी ताका मेरवाचे खंय हें दिसलें आनी थंय वाघाचे पंजे सापडले। तो वाघाचे पंजे म्हणून सापडले म्हणजे तांकां लोकांक पळय बोवाळ घालता आनी लोक ताका उखलून धरता। ताका इतिहास सत्तरीचो आमचो इतिहास ह्या सत्तरीच्या रानांत रावपी त्या लोकांचो ताका माती इतिहास खबर ना आनी ताका पर्यावरण प्रेमीचो अभ्यासक म्हणटा तो आजून तेणी एकच ताका हांव चॅलेंज करता भुमिपुत्राचे वतीन, तेणी आपूण हांगा येवन आमकां हें करपाचें थंय रावन बोवाळ भायल्या भायर बोवाळ करपाची कांयच गरज ना। आमी सत्तरीन रावता, तो घडये रावलो तरी जालो जायत जाल्यार आमचें जाणून घेवपाचें ना केन्ना तो प्रॉपर गोवन न्हू, तो खंय तरी पयलीं पळोवनूच तेजे हांगा येवन तेजें वास्तव्य हांगा केल्लें आसा आनी तो आज आमकां धमकायता आनी आमकां सगळ्यांक आज 22 वर्सां जालीं आमी हे त्रास भोगता। आमी आतां हे संघर्श इतलो 22-23 वर्सां करता। आमी भुमिपुत्र संघटना स्थापन केली। ह्या दोतोर जेन्ना प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो ताका आमी लेटर केलें, चीफ सेक्रेटरी लेटर केलें, कन्सल्टर लेटर केलें की आमचे अजून तुम्ही डिमार्केशन करूंक ना। हे 32 गावांत हे घर बांदपाक मेळना, एक नंबर मेळना, येदी व्हडली सरकारच्यो योजना आसा, कृषी कार्ड मेळना, कसली आधारभूत सुविधा मेळना। काल सुद्धा म्हाका डिबेटीक आपयलो गोमंतक की तुम्ही वेगळ्या उपायाने सगळे गोंयभर बोवाळ मारता तर तुम्ही सत्तरीचे वगी कित्याक आसा? सत्तरीचे वगी ह्या भावानं एकच, सत्तरीचे लोक वगी ना, सत्तरीचे लोक जाणकार आसा, सत्तरीच्या लोकांक पर्यावरणाची बरी माहिती आहा आणि तेतून करून सत्तरी आम्ही डोंगराळ भागात रावपी करंजो साठे हे डोंगराळ भागात रावपी लोकांक पर्यावरणाची जी खबर आसा ती राजेन केरकाराक पणजे एशीन बसलेल्या व्हडल्या व्हडल्या लोकांक खबर ना। ते पेपरार येता की ते वाघ जाय हे जाय, पूण वाघ आमकां जाल्यार आमी एकच सांगता की सत्तरीन वेगळो वाघ केन्ना आमकां दिसोंक ना आनी वेगळ्या अभयारण्य आमी करूंक दिवचे ना। आनी आमच्यो जमनी हांव परत दोतोराकडे जेन्ना 2 वर्सां पयलीं शहरांनी आमी गेल्ले, आमी उलयले, आमी संघटना गेले, आमी लेटर गेले, देवळां सगळीं आमी घेवन बसलेले। कितले हजारो वर्सां पयलीं देवळां सगळे आमचे प्रोग्राम कल्चरल कार्यक्रम सगळे चालू आसतना तुम्ही आमकां गांव धरून हे अभयारण्य डिक्लेअर केले, तेचे डिमार्केशना फॉरेस्टाचो त्रास आमी भोगता आनी आमचे हे हांगा येवन पयर सांगपाचें म्हणल्यार 2 वर्सां पयलीं आनी तेन्ना आमकां दोतोरान आश्वासन दिलें की तुमी भिवपाची गरज ना, तुमकां भिवपाक नाका, तुमी आपूण हो प्रश्न जोली तुमचो प्रश्न आहा तुमचो प्रश्न आपूण सोडटलो आनी ते आमी ताका निवेदन दिलें की आमचो तुम्ही करा, पूण निदान आमची गांवापासून प्रत्येक घरापासून 2 किलोमीटर भायर व्हरा आनी ते तुमचे हे करा, तुमचे डिमार्केशन करा, तुम्ही सरी घाला। म्हाका एकच वायट दिसता भावान आमी सत्तरीन मातशे वगी आसा पूण तुमकां एकच आज शिटकावणी दिता, भुमिपुत्र चड जालें तुमचें, सत्तरीन वेगळ्या अभयारण्य जाय, म्हादेर वेगळ्या चड आयकून जालें ह्या पर्यावरण प्रेमीचे। तांकां एकच सांगता तुमी केन्ना जर वापय तुमकां अशी वेगळ्या अभयारण्या पर्यंत जर सभा बी घेवपाच्या जाल्यार तुमी घेवनच दाखोवच्यो। सत्तरीन ते सभे विशयी वेगळ्या अभयारण्य तुमी पांय ठेवन पळया कित्याक तेजी ही आता 24 वर्सां आमी जी फळां भोगता अभयारण्याची तेजी आमी भोगता फळां पळय ती आमकां पुरो जाल्या आनी तुमी आतां पळय वेगळ्या अभयारण्य करूंक सोदतात तर तुमी कशी ती सभा घेवन दाखया जावं कितें करा, तुमकां ही शिटकावणी दिता आनी सगळे हे करून पळय भावा आरएफओ येयल्लो आनी तो तेंची एक कोण तरी DCF तेजस्विनी तिका घेवन तो त्या वाटेन आमच्या त्या वाटेन आमी थंय तांकां फॉरेस्टाक बंदी हाडले आसतना कित्याक ते आमचे अभयारण्य डिमार्केशन जावंक ना, जमनी आहा त्या आमच्यो डिमार्केशन जावंक ना हे तांकां आमच्या लोकप्रतिनिधीक कळ्ळें, सगळ्यांक कळ्ळें म्हणून तांकां तेंची सोपी गजाल तेंचे पयशेचे चालू आहा। तरी आसतना हो नारायण प्रभू देसाय गेलो थंय आनी एके बायलेच्या फाटल्यान थंयसर ती गोट्यात कितें तरी आपल्या काम करतना तिच्या बळी घेवन फाटल्यान लागलो आनी थंयसर तिणी भिली आनी धांवली आनी तिणी लोकांक आपयले, लोक जमले म्हणून तूं कित्याक ताका धांवले म्हणून कोण तरी आमच्या थंय गांवच्यान ताका जाप विचारली, तेणी सरळ पिस्तॉल काढले, सिव्हील आसलो तो, तेणी पिस्तॉल काढले, गोळीबार केलो। भावानं सगळे गोंयभर कळ्ळें। उलट आमची चौकशी करपाची सोडून
फायरिंग केली, लोकांक हे करपाची गाडी घालपाक गेलो, आमचे केसी रजिस्टर केलो, लोकांक ते हाडून भितर उडयले आणि त्यांना आमची चौकशी करपाची सोडून भूमिपुत्राची त्या अभयारण्याच्या लोकांची थंय वाटल्या रावपी त्या खेड्यातल्या लोकांची चौकशी करची सोडून त्या लोकांनी त्यांचे थंय पणजे वचून की आमकां तेणी केलो तो ते ट्रायबल लोक वायट दिसता. ट्रायबल तेन्ना आमकां हांवे संघटनेक आपोवन येले, आमी थंयसर तांकां धाडले, तांकां मार कांय करूं नाका, थंय तांकां दवरा, पूण थंयसर जाले उलटेच की आमच्या लोकांचेर केसी घातल्यो आणि आज त्यो 22 लोकांचे केसी 2 वर्सां जाली आमी केसी भोगता. हे तेन्ना पर्यावरण प्रेमी खुतो आलो तो राजन केरकाराक कळना. आनी एक हितून सांगतना भावानो की 2 वर्सां पयलीं 70 हाहाकार जालो. 70 पाण्याखाली बुडोन गेली, म्हादय पूर येयलो, सगळ्या न्हंय पूर येयलो आणि सगळे पूर येयल्या उपरांत हे पर्यावरण प्रेमी चड करून राजन केरकारान डायरेक्ट स्टेटमेंट काढलो की 70 डोंगराचेर जंगल तोड जाळपोळ जाली आणि म्हादय पूर येयलो. भावानो, तुम्ही ही परिस्थिती त्या हेजी राजन केरकाराक म्हणून तुमकां हांव चॅलेंज करता. तो अभ्यासक न्हू, तो पूर येवपाचें कारण वेगळें. पूर येवपाचें कारण त्या डोंगरा भागांनी सबंद तत्कालीन गव्हर्नमेंटान तेन्ना आकाशे लायल्यो, रानमोडी लायली, तेजे पान कुसाना, ते सगळं जाग्याचेर आणि बाकीची आमची वनराई सगळी, आमची ते जनावरांची वनराई सगळी नश्ट जाली आणि ते पान कुसाना आणि तेका लागून सगळ्या जमनीन उदक उरना आणि ज्या हेनी उदक ज्या पावसाचे ढग पळय येयले ते मातशे सकयल्यान गेले आणि डोंगराच्या हेका लागून थंय ढगफुटी जाली. थंयच्यानी सगळ्या ऑफिसरांची बेश्टी धांवपळ केली आणि तांकां कांयच दिसपण मेळना. पूण आमच्या कर्नूलाच्या गांवांचे कोण हे जाल्यार तेन्ना ते थंयसर 40 वर्सां जाली कटिंगय ना, थंय कोण काय करिना बी आणि तेका लागून जाली. भावना एकच सांगता की ही पर्यावरण प्रेमींनी आमच्या 70चो अंत पावूं नाका. तुमकां योग्य टायमार आणि आमचो सरकार तुमकां उत्तर दितलो आणि आमी तुमकां 70 केन्नाच उगी रावचे ना. आणि भूमिपुत्र आमी तेका लागून स्थापन केला की जागृत सगळे आमच्या 70च्या लोकांक दवरपाक. कितें हे वेगळे अभयारण्य हे सगळे कितें आसा पळय ते आमी सगळे बंद करपाचो प्रयत्न आपूण एकदम हे करपाचो. तेका केन्ना तुमकां येवन दिसता जाल्यार 70 या कोण हे करता तेन्ना आणि आमची हे भूमिपुत्र संघटनेक मेळा आणि तुमकां आमी कशी परिस्थिती 70च्या जंगलाच्या ही तुमकां दाखयता. आणि सगळ्या गोंयकारांक आनी म्हाका सगळ्यांक देव बरी करूं. आणि माझें नांव अंतोनियो पिंटो, हांव 70 भूमिपुत्र संघटनेचो सेक्रेटरी आसा. ही आमची चळवळ 70 भूमिपुत्र संघटनेची 2019 जाली तरी बी तेच्या पयलीं सुद्दां लोकांनी चळवळ केल्ली आहा. 1990-91 लोकांची चळवळ जाल्ली. लोक गांव सोडलो, गांवचो लोक उठलो आणि फॉरेस्टाच्या विरुद्ध त्यांच्यानी खूप निषेध केलो. तेन्ना त्या लोकांक खुबश्या लोकांक धरून भितर उडयले. ते भितर उडयले आणि त्यांची चळवळ फुडें गेली आणि ते तेन्नाच्या सरकारा कडेन वचून पावले. तेन्ना थंय सरकार आसलो तो सीएम डॉक्टर बिलीचो चलतालो. तेका दिसून येयलें तेन्ना पासून की हे जे चल्लां पळय त्या लोकांक खऱ्यांनीच त्रास जाता आनी रिपोर्ट सुरू केलो. तेन्नाच्यान तेचेर सुरू जालो. फॉरेस्टान पयल्या जाग्यार चिटींग केले आनी ह्यो देवळां काडलेलो आनी तो कायदो काडलेलो की जे आदिवासी आहात तांकां कायदो लायलो आनी तेंचे कडल्यान टॅक्स वसुली करपाक केल्ले. ते आमकां कळलेले आहात. दुसरी गजाल, जे आमचे पंचायत आहा ते आमची निवडून आमी काडलेलो सरकार आहा. डेमोक्रेसी चलता ते. आतां फॉरेस्ट येयल्या, वायल्ड लायफ येयला, वायल्ड लायफान आपलो कायदो बसयला आणि तांकां सांगले FRC करात म्हणून तांकां फसोवन तेंच्या गांवांनी उरल्या. ती आमी सोडचे ना. अभयारण्य जाले, अभयारण्य भायर काडल्या शिवाय आमी रावचेच ना. आणि हे अभयारण्य काडले म्हणजे तुमकां टायगर रिझर्व करपाचो अधिकारूच ना. गोंयच्यो जमनी आमच्यो सोंपोव नाकात. आनी आतां एक सांगपाचें आमी चळवळ केल्या उपरांत सरकाराक आयज मातसो चेतावणी येयल्या. सरकार मातसो जागृत जाला आणि सरकारान आतां आमचे सांगलां की आमी हे सांगलां ते सारकें. रिपब्लीक हाडले. पुर्तुगालाक पयलीं रिपब्लीक जाल्ले आनी 1910 रिपब्लीक हाडले. तेन्ना हांगासर रिपब्लीक ही पद्दत चलताली आनी गोंयान लोकांक नागरीक म्हणून मानताले. तर हे नागरीक हाडले यांचे सिटीजनशीप यांचे जल्माचे रजिस्ट्रेशन आसताले. सगळ्यांचे बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ रजिस्ट्रेशन जाताले.
तर हे आदिवासी कशें जावंक शकता? गोंयांत एक पासून असो मनीस ना रजिस्ट्रेशन. हांव भूमिपुत्र संघटनेचो सदस्य आसा. माझे नाव शिवराव सुभाष धर्मेकर. आम्ही ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक म्हणजे हे पर्यावरण प्रेमी आज वाघ व्याघ्र अभयारण्य कॅन्सल केल्याचे गव्हर्नमेंटाक म्हटल्या बरोबर तांकां मातशें त्यांच्या पोटान मातशी ती चड कळकळ येयली आणि ते फक्त वाघाच्या फाटांचे म्हणजे वाघ अभयारण्य जाय वाघ अभयारण्य जाय अशें म्हणून तेंच्यांनी आतां सगळो डांगो पेटलेलो आसा. पूण हांव तांकां एकच प्रश्न विचारपाक सोदतां की तुमी जॉकेटां घातल्यात आनी पणजेन एसी रुमान बसल्यात आनी थंयसर भाशणां ठोकल्यात म्हणून हे सत्तरीन जे कितें आसा हें तुमकां कळपाचें ना. हे सत्तरीन तुम्ही पयलीं येवन हांगासर पळोवपा जाय. खरेंच बाबा सत्तरीच्या लोकांचे हे त्रास आसा सत्तरी लोकांक व्याघ्र अभयारण्या बद्दल जावं हे फॉरेस्टा बद्दल सरकारा बद्दल त्रास आसा काय ना हेचो पयलो तुमी विचार करपाचो. उगीच आपल्या उठल्या सुटल्या आनी थंयसर आपले हे केले आनी थंयसर भाशणां ठोकून आमकां हांगासर जर तुमी जर अशें आमची नामोनिशाण जर करपाचें आसात जाल्यार तुमचो फायदो कितें आसा? म्हाज्या हिशोबान आतां हे पर्यावरण प्रेमी आसा हेंकां पयलीं केजीक धाडपाचें. केजी पासून हेंच्यानी शिकपाचें की हे अभयारण्य म्हणजे कितें जावं पर्यावरण म्हणजे कितें. हे पर्यावरण तांकां कांयच गंध ना. आज म्हाका सांग पाणया उदकाक हांगासर कितलो त्रास जाता. तुमी केन्ना ही धरणां बंद केल्यात? धरणाचेर तुमी केन्ना उलयल्यात? फक्त सरकाराच्या फाटान जे काम सरकार करूंक सोदता तेच्या फाटान तुमी सरकाराच्या फाटान हें करतात. वाघ जगतले पाणी उदीक जर आसा जाल्यार ते वाघ जगतले उरतले. वाघ हांगासर कितें सत्तरीन केन्ना वाघ आसा. आमी आतां ल्हानाचे आतां 60-70 वर्सां जालीं आमकां. आमी पळयता वाघ हे केन्ना दिश्टीच पडटा. केन्ना तरी खंयसर तरी हे बिबटे वाघ आतां जंगलांत येवन शहरांत रावले. म्हणजे शहरांत कितें अभयारण्य करपाचें आसा? तुमकां आतां तुमी फक्त वाघ म्हणटात. जेन्ना जंगलांत कोणाक खंय खावंक मेळना तेन्ना ते खंय तरी जनावर भायर सरता. तुमी जंगलांत सामकी केल्यार सुळसुळीत निवळ आनी तुमी वाघाच्या फाट्यान रावन तुमी हें कितें करतले आमकां? तेन्ना म्हाजी आमी सोचता तुमी काय पळोवंक ना. तेन्ना तुमी येयात हांगासर तेजो अभ्यास करात आनी मागीर फुडले उलयात. बेश्टे व्याघ्र अभयारण्य करून आमकां तुमी कात्रीन पकडूं नाकात आनी आमचे संसार तुमी विध्वस्त करूं नाकात. आनी आमी हे तुमी कितलेंय जरी केले सारकें जायत जाल्यार आमी हेजे तुमकां अजिबातच म्हाका पांय करून दिवचे ना. तुमी बेश्टे नाका उपद्रव करूं नाकात. तुमी हे अभ्यास करात बरो करात. रस्त्यांनी भोंवले गाडी घेवन भोंवले म्हणजे तेजो अभ्यास जायना. समजालो? तेन्ना हांव तुमकां चड उलयना. म्हाजे 4 शब्द उलोवन Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.